पहले सुवातेर कॉंग्रेच्युलेशन आमच्या इंडिया एअरलायन्साच्या कॅन्डिडेटाक कॅप्टन विराटो फेर्नांडिसाक तेजे भाशेन कॉंग्रेच्युलेशन आख्खे सावथ गोवा वोटर्सांक आनी चड कोण आमचे वेल्ली कॉन्स्टिट्युन्सी काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा एके वोटराक जे आमच्या इंडिया एअरलायन्सा कॅन्डिडेटाक तुमी सपोर्ट केलो आनी तुमी मॅक्झिमम वोटींग केलें आमचे वेल्ली कॉन्स्टिट्युन्सीक. हे ट्रेंड आमकां दिसता 17,000+ वोटींग आमचे लीड वोट आमच्या काँग्रेस इंडिया एअरलायन्सा कॅन्डिडेटाक मेळ्ळा. सो तुमकां काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक सदांच तुमी विस्वास दवरलो आनी तो विस्वास तुमी दाखयलो कित्याक इंडिया एअरलायन्साच्या कॅन्डिडेटाक. आनी पयले सुवातेर तुमकां देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक हे फावटी इलेक्शनाक ही तुमची विक्ट्री. खूब तुमी भायर सरले, लोकांनी इंट्रस्ट घेतलो, जण आपले एकट्यान डिफरंट एक्टिविटीज करून इंडिया एअरलायन्सा कॅन्डिडेटाक तुमी सपोर्ट केलो. तुमकां काळजांतल्यान देव बरें करूं. Today is the most happiest moment. It is not only about the victory. As I congratulate Captain Virato for this India Alliance victory, the whole thought process of coming together unitedly as India Airlines by keeping everything aside and winning, that is the whole beauty about today's victory. Our satisfaction point has been met. We worked tirelessly, make sure that he is going to win, and today the entire nation is happy because it is all about the alliance which has come together. आज alliance येऊन हे सगळें जे जाला ते alliance येऊन मुखार चलता आनी जी 15,000 जी प्लस लीड दिसती पडल्या. आय थिंक इट इज पिपल्स विक्ट्री आनी लोकांक आज आमी सगळ्यांक देव बरो करूं म्हणटा आनी भोव करून गोंयच्या लोकांक एज वेल एज मुगे बाणावले कॉन्स्टिट्युएन्सी लोकांक, कित्याक लुक्स लायक बेनावलीम हॅज क्रिएटेड अ बेंचमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ गोवन पॉलिटिक्स की फर्स्ट टायम इंडिया एअरलायन्साक एक ओपिनियन पोल असो लोकांचो, आनी ओपिनियन पोल जो आज दिसलो तो बाणावले कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान हायस्ट लीड, हायस्ट वोटींग फॉर इंडिया एअरलायन्स आनी हायस्ट लीड इन द एंटायर साउथ ही बाणावले कॉन्स्टिट्युएन्सीन दाखोवन दिल्ली ह्या इलेक्शनाक. जे कितें केलां हे इंडिया एअरलायन्स बरोबर रावतले, हे गोंयाक न्याय दिवंक पावतले आनी आमी घडयल्लें कित्याक नॅशनल लेवलाचेर कित्याक घडयलेलें, कित्याक हे संविधान राखपाक आनी लोकशाही राखपाक. आनी दर अशें तशें चड चिंतलें आतांय कळटा की गोंयांत खूब जाण म्हाका आतां चड करून मडगांवांची लीड कमी जाल्या, हाजे खातीर खूब मंत्र्यांनी म्हाका फोन करून कॉंग्रेच्युलेट केला. जे मंत्री म्हज्या आमीक. सो सरकारूय तितलो घडटा म्हण तुमी चिंतनाका, सरकाराची धडगत ना, पूण आमकां तो सरकार उडोवपाचो ना, सरकार तो तसोच आसूं, पूण आतां पयशे खावपाचे मातशे कमी करा. वी आर कॉन्फिडंट दॅट इवन इन दिल्ली हो आमगेलो काँग्रेसाचो सरकार जावपाक मुखार शकतलो. 5 जाणांनी आमी अगेन्स्ट 15 MLAs अँड प्रॅक्टिकली द होल कॅबिनेट जावं चीफ मिनिस्टर जावं मनी पॉवर, मसल पॉवर, गव्हर्नमेंट मशिनरी आनी आमचे मदें फूट घालपाक जो प्रयत्न ह्या बीजेपी सरकारान केलो, ते नॉन स्टेट एक्टर जे हिंगा येवन आमचे मदें डिवायड करपाचो प्रयत्न केला, दिस इज अ स्लॅप ऑन देअर फेस. अँड पोस्ट 2027 म्हाका दिसता की 27 काँग्रेसाचो सरकार जातलो आनी मुखायल आमी 30 पार जातले. हे सारखे 100% आनी दुबाव ना. सेंटरा जाल म्हणटरी हिंगाय घालतले. दिल्ली आमगेलो जाल जाल्यार म्हाका तरी दिसता 2 दिसांनी चेंज जाता.